फायनली आम्ही पावली. ओके, सो दाखवूया तुमका अलिशा. सो गायज जालें आमगेलें. ओके, सिंपल सारकें. ओके, आनी आमी तो कोण तो तुमकां दाखयतली मातशें रावन. गुड आफ्टरनून गायज, वेलकम टू माय न्यू ब्लॉग. कशी आहे तुम्ही सगळी? समजा सगळी बरी आहे. मग तेच भाशेन हांव, अलिशा आणि टायगर आणि हमादा गायज आम्ही बरी आहे. ओके, आणि गायज तुम म्हणटली मसी हूं वयत काय? मग मसी गायज आयज मातशें पयस वयता, हूं वयता आनी कितें गायज तुमकां मागीर कळटलें. आनी तेच भाशेन गायज न्हू, आयज म्हगेलो ड्रायव्हरूय गायज हांवें चेंज केलो हा. तुमकां हांवें सदां अलिशा कोता ड्रायव्हिंग गायज. हे पाटी हांवें न्हू सारकें ब्युटिफूल अँड प्रिटी गर्ल गायज. आयज हांव तेज बाब वयता. आर यू ओके? यू नॉट फिलिंग शाय? या ओके गायज, ते मातशें न्हू लॉस्ता आनी ते म्हणूंक लागले की आपल्या दाखोय नाका, कॅमेराचेर घेय नाका. आय म्हळ्यार इट्स ओके, एज लॉंग एज ते म्हाका ड्रायव्ह करतले आनी एज लॉंग एज वी एन्जॉय टुडे. ओके, सो हांव नको खूंय आनी कितें. सो तुमकां दाखयतलो गायज कोणा बाबू कोण ते, इन केस इफ आय गेट अ चान्स टू शो गायज हांव तुमकां दाखयतलो. ओके, कोणा बाबू वयता आनी कितें. सो गायज सांगिल्ले ते भाशेन चोयत रावाय, खूंय वचना काय आनी दाखोवया तुमकां मुखार आमी कितें कोत्ताय, खूंय वयताय, खूंय जेयताय, कितें खाताय, कितें पिताय आनी कितें कोत्ताय ते तुमी गायज सगळे ह्या ब्लॉगान कळटले. ओके, म्हाकाय गायज न्हू व्हडलो हुस्कार येता सारको. अलिशा ना न्हू, आय एम स्कॅर्ड गायज. म्हगेले हात न्हू व्हडले जालो हाय सारके. कितें म्हणटाय रे ते, माय हँड्स आर स्वेटींग गायज, यू नो, कित्याक आय एम फर्स्ट टायम गोईंग आउट विथ अ गर्ल. Okay, it's not even a lady like, you know, married or kite. So no, it's a girl like, you know, she's like I don't know, around, how old are you by the way? Pura. So guys, this is the lady who's driving me today. I can't drama केला चढ way too much. Guys, this is the lady who's driving me today. And she's back after a long time, guys. तुम्ही जाणे असतले. आणि my lady is sitting at the back, yeah. drama केला. आणि guys, I know I was holding it in. Alisha guys can't handle anything. Like she was laughing and I couldn't do more drama, guys. So I have to cut it off here. Hi guys, कशा आहे तुम्ही सगळी? सजमत आहे मनबरी. आणि guys, थोडे जायना झालं पटसन असं स्टॉपच जायना झाले. हो लय तशकर. I was trying to over drama over. He's asking me questions and I was trying not to speak. Yeah, because I said she's a bit shy. That's why you won't speak anyways. Come on. So guys, आता आम्ही वयताय. We are going somewhere, guys. Actually, we are going to Swindon. आणि guys, Swindon किती वयताय ती guys तुमका आम्ही नो मागी दाखवतली. It's a surprise. आणि last minute plan, guys. Last minute plan आणि तुमकाय guys last minute कळटले किती लागून वयताय आणि किती. ओके, सो चोयत रावाय, खूंय वचना काय. आणि थँक्यू तुमकां, तुम्ही म्हगेले ब्लॉग एंड बऱ्यान चोयताय. आणि जायतो लोक गायज म्हाका न्हू बरे कमेंट घालताय वीच मोटिवेट्स मी. आणि अलिशा आणि हांव गायज तुमी जाणाय जेन्ना बरे कमेंट येताय गायज आमकां बरें दिसता, खुशाल जाताय. ओके, आणि दॅट्स इट. हे कोण कोती एनिका गायज पेटी तोयता हांव नका ताका तिका गोंय आहा दिसल मुसता. No, I need to reach quickly. I want to time guys, schedule. एक्चुअली गायज आमकां न्हू मातशें लेट जाली. एनिका बडे आपल्यागे कॉलेजीसान डायरेक्ट येयल्ली आमकां पिकअप करपाक. तुम जाणाय गायज अलिशा नसता कोत्ता म्हणल्यार कितू वगत लागतो. You know what? I would have said yeah, but usually Mercy is the one who's always running late. No. But today, for some reason, he was ready. And on गायज time. कित्या रेडी जालो तुम जाणाय समथींग स्पेशल. ओके, आणि म्हाका जाप को रेडी जावपा पडलें. सो हांव बेगीन रेडी जालो आणि अलिशा आहले. गे अलिशा गायज तुमकां उलोवपा सोदता. Yeah, so guys, आमी कित्या लागून वयताय स्विंडन कितें तें तुमकां मातशें सांगलें ते भाशेन आमी मागीर सांगतली. ओके, आतां आमी राश हाय कित्याक वी नीड टू बी देयर ऑन टायम. आनी हें सगलें जालें लास्ट मिनट. एनिकान म्हाका मेसेज घायली, आली दिस इज द प्लॅन, डू यू ऑल वॉन्ट टू कम काय म्हूण. ऑर्गनायझर इज एनिका लास्ट आणि मोमेंट. त्या जाणांगलोले गायज की गाडी आमगेली सारकी ना म्हणून. सो शी वॉज लायक प्लॅनिंग एवरीथींग. सो बिकॉज म्हाकाय हाल मागीर फक्त कामां येवपा जाय. मागीर सगळें प्लॅन केला आमी. ओके, हाव आय एम गोईंग. आतां वचपा तें व्हरपा येयलो आमकां वचपा. आनी मागीर येता दोना आमी आनी कोणा बारबर येतली. ओके, आनी चोयलो आसता तुमी एनिका, तुमी सगळीं रावताली एनिका खूंय गेले म्हूण सगळो विचारीत आसताली आमकडे. सो एनिका इज हियर. Yes, I'm back. या एंड द थिंग इज गायज ते कामाकूय वयता आनी 2 कडेन कामां वयता ते आनी प्लस युनिकूय वयता. सो ते पावना. ओके, कित्याक पयलीं कितें करता ते युनी वयता ते दोना येताले रावपा आमगे थिंगा. आणि मागीर ते युनी वचून 2 दीस आमगे रावतात ते.
बट तेका कितें जाता युनिकूय वचो पडटा मागीर कामाकूय वचो पडटा तेका लागून तें वयता सो या शी इज बिकम अ बिजी गर्ल आनी गायज सोमती तुमकां स्विंडन मेळटा आतां हिंगांनी मोद आनी कांय दाखयनाय सोमती आमी स्विंडन मेळया वॉट यू से लावर या See you later. सो गायज सी यू लेटर या आणि चोयल आसता एनिका आंटी जायतेपण बरी दिसली जायतेपण चोयल म्हाकाय बेजार येताली तेका सदां चोयन 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 तेका लागून हांवें तेका गोंय धाडलेलें सो फायनली गोंय येयलें गायज तें आतां बरें दिसता चोवपाक सारकें कळटा ओरिजिनल गोवन म्हाका गायज कोणें न्हू कमेंट मारलेलो मुगे क्लियरिटी बरी आसता व्हिडिओची आनी ते केसो कॅमेरा यूज कोत काय म्हूण गायज एनिका सांगता फेर एंड लवली खंय गायज एनिका न्हू फेर एंड लवली क्रीम उजार कोत्ता तेका लागून ते सांगता फेर एंड Guys, that was Mercy's ride or die. I don't know if he still uses it, but Fair and Lovely was always there. one in the car, in the room, in the Guys, you know, anywhere. एनिका चाडत म्हाका नो आय यूज टू यूज दिस फेर एंड लवली क्रीम गायज हांव नको कोण चेडे न्हू फेर एंड लवली क्रीम उजा कोत्ताले ते प्लीज कमेंटात सांगाय गायज आनी अजून उजा कोत्ताय जाल्यार कित्याक न्हू हांव जाल्यार गायज फेर एंड लवली अजून उजा कोत्ता ओके Oh, that's why you're still ugly. या सो गायज चड उजार कोन्ना काय फेर एंड लवली यू लुक अगली आफ्टर युजिंग फेर एंड लवली now jokes apart Yeah. tell about your camera and ओके गायज म्हाका कोणे कमेंटा विचारलेले कॅमेरा कसो यूज कोत्ता काय म्हणून गायज पॉकेट 3 ओके आतां येयला पॉकेट 4 ऑस्मो पॉकेट 4 येयला आतां ओके सो आय एम युजिंग युअर ऑस्मो पॉकेट 3 ओके डजंट मॅटर गायज तूं कॅमेरा खंयच यूज कोत्ता आनी कितें ओके स्टार्टिंग इफ यू आर अ स्टार्टर तुका बेसिकली मोबायलाचेर तुज्यान करूं जाता आनी मागीर तुका इन फ्युचर लायक यू नो वेन यू ग्रो अप देन यू कॅन चेंज इट लायक यू नो we did That's what we did. I did. Okay, I'm gonna best iPhone use kottala. After iPhone, guys, after 5 months, I think, or 4 months, I changed to Osmo Pocket 3. Okay, that's why my camera quality is good, I guess. So आता येला Pocket 4, तो तेजा बर आसतलो. Okay, so मेळया तुमका Swindon, guys. सो गायज फायनली पावली आमी स्विंडन आणि हेच आमगेलें घर गायज फाटल्यान थिंगा ओके बट गायज एनिका न्हू घराको गेलो हा आमी आनी गेल नाय कित्याक घराको कोण ना ओके तेगे कितें हाल्लें थिंगा घरा कडेन सो तें हाडपाक गेलो हा तें घेतले कलेक्ट करतले आनी मागीर आमगेली खंय वचपा आहा थिंगा वयतले आनी तुमकांय गायज दाखयतले ओके आनी थँक्यू तुमकां गायज तुमी बरे भाशेन रावली स्टील चोवपाक हांव कितें दाखोवपा आहा आनी कितें तें चोवपाक तुमी उमेदीन रावले म्हूण ओके आनी अशें कोण रावय मातशें गोत आनी दाखोवया तुमकां मुखार कितें जाता आनी कितें तें ओके सो मातशें फ्रेश एअर गेलें गायज भायल्यान भोंक दुखोवन गेलें सारकें बसून जाणाय गायज तुमी स्विंडनचो हिंगेत म्हणल्यार हें कर लागता मातशें भोंका बूट येयलें सारकें गायज आलिशा बरें दिसता बुसान रावपा आलिशा भोंक मातशें मोटें न्हू मुगे भोंका खूल गायज बारीक ते आनी बाय सार दुखोवन गेले भोंक हाडा हाय न्हू म्हाका सोड मातशें बारीक आहा न्हू guys म्हाका जाय तें पण बरें बसो मेळ्ळें शें हाडल्यान सगाद सो गायज फायनली आमी पावली ओके आनी गायज हेचो एनिकान मुकोडे आपल्यागे बॅग दिला लेडिसां भाशेन गायज हांव तेगेले बॅग कॅरी करता हेचो एनिका कॅन यू होल्ड युअर बॅग प्लीज गायज मुको बॅग सोडला we have a special birthday okay आणि आज सांगपाक पडलें but we won't tell whose birthday it is you all will have to wait and see the reaction of that person okay Yeah. so Anika's friend's place hinga okay so it's his pub it's like a pub and like sort of restaurant as well so आमी हिंगा बूक केला एनिकान ओके आनी आमी थोडेशें डेकोरेशन करता आतां आनी तुमकां दाखयताय what is येस गायज आनी गायज ही म्हाका डेकोरेशन बा करूं कांय दिनाय न्हू मुको हाली बॅग दिताय आपल्या गेली तुमी जाणाय गायज चेडवांगे बॅगां आनी दॅट इज ऑल्सो पिंक कलर बॅग गायज एनिकान म्हज्या हातीन दिला आनी गायज जेन्ना हांव पाबा भितर येतालो न्हू एवरीबडी वॉज लाफींग एट मी लायक यू नो आय वॉज होल्डिंग दीस पिंक कलर बॅग गायज कॅन यू इमॅजिन सो एनीवेज गायज सो या दाखोवया तुमकां एनिका कित कोताय ती you can help us rather than talk Shut up. You guys do it. I'm the guest. Guess what I did? I put a hinge first and I was like, oh no, I need to do it backwards and then I forgot to take off the hinge. Guys, आता आम्ही न्हू बारीकशें आमी डेकोरेशन करताय हॅपी बर्थडे आनी कितें आहा तें घालताय गायज हांव मातशें हेल्प करता तांकां ओके गायज सो एनिकागे डेकोरेशन हेगे पसपाट लेगू फूल नाय सारकें But that's last night. You need to blow them, Anika. You can't do it. आनी कितको फूक मारताय गो तेका And then you find the little opening thing. रेड वन Yes. गायज जायना मुगोड्या Put this in.
गाइस अलिशा बेस्ते आपण नाच मारता थिंगा अलिशा को डेकोरेशन काही जायना. सो गायज जालें आमगेलें ओके बरें करून आमी डेकोरेशन केलें थोडेशें सिंपल सारकें ओके बिकॉज दीस पर्सन इज व्हेरी स्पेशल टू अस आनी आमी तो कोण तो तुमकां दाखयतलीं मातशें रावन ओके आनी एनिकागे फ्रेंड ओनर हे प्लेसीचो आनी चोय धाकटे थोडेशें सिंपल सारकें आमगेलें डेकोरेशन आनी त्या मनशागे नांवूय घायल ना आमी बिकॉज इट्स लायक अ प्रॉपर सरप्रायज. Anika made this cake. It's a mango cake, right? Mango and raspberry. Okay, mango vanilla and raspberry cake. So मातशें मेळटाय तुमकां मातशें शॉपाचेर वयताय कित्याक आमकां कॅन्डल जाय आनी एक बलून जाय. सो गायज हांव वचून येयली ओके आनी धाकटोसो गिफ्टूय हाडला आनी मामी ती सगळीं येताय मामी तेंका कोणा खबर ना हांवूय येयलो आहा म्हणून मस्ती ओके. सो ती सरप्रायज जातली चोवन सो तेंगे रिएक्शन दाखयता तुमकां ओके. And here is Anu and Edwin. They also come. Say hi, guys. Hello. They also got surprised because they didn't know we were coming. Okay, and they're all coming. Mungele Mashen, Ani, Mungelo uncle. So clear. I think corner hover now. Hi, morning. And Mercy is disappeared. I don't know where he is. So let's see. Let's see the surprise on their face. Hi! What a surprise! Yeah. Tawi. So guys, cannot dakoil na nakas. So guys, mungere Mashan okay. Ani tekane ani bora ani necessary already into bora dista sarki heroine ani necessary hoy guys teka. And guys, it's a Mungeli Nana, okay? And अजून suspense आणि दोरपा जायना तो. So it's my Nana's 79th birthday. Yes, okay? 79. आम इतलो वगत रावली तुमकां सांगपा आणि guys सगळी wish करा मुगे Nana, okay? So it's a Nana. Thank you, bye. God blessing you. God bless you. God bless you, bye. Yeah. आणि गाइस फायनली आम बॅक गाइस हांव मातशें हितून गेल्लो हे सायडीच्यान मातशें म्हाका मिस जाली इंट्रोड्यूस जाली गाइस अलिशा मातशें चल आसता तर मी अलिशा परस बरी दिसता. केश केली तुगेली पार्टी नाना कारावेन केस गेलो बेस्ट गेलो. सो गाइस इट्स नाना's birthday today. अलिशान सांगिल्लो आसतलो तुमकां हांव नासतना नाना आनी कितें घालता वयल्यान हांवूय हां काडटा गाइस नाना शॉल बा काडटा सारकें दिसती पडपा जाय न्हू. सो हॅपी बर्थडे नाना and we'll cut the cake now. 79 or 80? 79. Okay guys, one more year to go 80, yeah? What are you gonna drink? What are you giving me? So guys, Anika did the pipache. All forgot I'm about. giving him hot water. Hot water, I don't drink. Oh, maybe brandy with hot water. No, I'm coming. So guys, आता आमगेली पार्टी स्टार्ट जातली. केक बा दाखवेल का तुवें? Oh guys, actually सगळें दाखवेल मुस्ता. आनी guys, इट्स अलिशा गेली भयण. आवय मुजमाय. ताबी तू दिसना मग तेगे माशेन म्हणून. गाइस कमेंटान म्हाका प्लीज सांगाय हे अलिशागे माशेन दिसताल्या आनी मगे आंटी दिसताल्या प्लीज कमेंटान म्हाका सांगाय ओके. ना ते तुगे धाकटे चेवड सारखे हे शेनू अलिशाय भयणेशी मध्ये नाना येशी चोवपा. गाइस हेचे आमगेले ताबी अलिशा गेले सिस्टर सांडलोली सिस्टर आय मीन माशेन ते माशान म्हणल्यार राग येता तेका माशे वॉट. Guys, sorry यार मुझे इंट्रोडक्शन बरं ना ना मस्ती का बरं जाता है इंट्रोडक्शन. Was mine? Thank you. Guys, cheers to everyone. Okay, आणि thank you तुमकां तुम्ही जाय तुका रावल मग पासेसान दाखोवपाक ओके आम कितें दाखोवपा हल्ली ती ओके. फायनली गाइस तुमकां कळ्ळें आसतलें इट्स नाना's birthday या. सो सगळ्यांक cheers करूया गाइस. तुम केले ते भाशेन तांकांय cheers करूया. So guys, let's cheers to Nana. Cheers. Where? We went to buy something for Nana. Oh, is it? Guys, I am घेवतान तुमकां केक दाखयलो ना अलिशान दाखयलो आसतली. It's say Yeah. this is Nana's cake आणि धाकटेंशें डेकोरेशन केलां हांवें ओके. HAPPY it's mine okay PPY आणि ते पस्कोड्याचो हे भावलो आहा ते this Anika did. Hey Anika.
गाइज हे टायट आहा ते मुगेले बट दिस ऑल एनिका And they all saw. You were not there. You were not there. ना ना कित म्हणो सोदतो तुका 70 आनी 9 वर्स जाली व्हाट यू वांट टू से इंटरव्यू दॅट एको क्वेश्चन म्हणून गेले आणि ती बरी गेले आणि उरल्या ती देवाला दिलं आणि उरल्या ती चालू वाव नाइस ताड्यो मारे ताड्यो ओके हाउ यू फील अनु Nana's 79 birthday and how you feel what do you think Feels really good. Everyone's here. okay and what about you what about you Samoy modlo Samoy guys what's I'm gonna Happy to see her, yeah. okay अहो आणि पाट विश करता आणि गाइस आता इचारी आता गेले व्हडले चेडवाकडे व्हडले चेडवा आय मीन सासूमाई कित म्हणो सोद तू रोडशी बा पयला हांव हांव देवा आर्गां दिता मगे मामी काजी बरी भलायकीन आयज पासून बरे भाशेन मातशें तूं आवाज पळय ना जाल्यार कॉपीरायट येतो न्हू तूं उलयत राव तूं थांबना सो जेजू आर्गां दिता मगे मामी बरी भलायक दिल्या पुरो आनी उरलेली वर्सां ते गेले सगलें काम आयज पासून ती आपणागे पांयांचेर रावन आपणागे हात पांयांचेर करता सो हेच्या मुखार देवान ती बरी भलायक दिल्या पुरो आनी जायती वर्सां मगे मामीन आपणागे हात पांयेन सगलें काम केल्या पुरो आयज पासून गोत्ते भाशेन वाव ताड्यो मारे I was trying to look at the what tissues. about Anika what do you want to say Nothing much. Just that Dakti we have utra, like so not we have too big, huh? we have the best grandmother ever, oh wow and she's younger than all of us over here. Like she looks younger than all of us here, definitely. what do you want to say Oh yeah, I'm the first, like eldest granddaughter, and I'm like really proud of my Nana. She's like kept the whole family together, united, and my uncle is not there, but we miss him. Okay, Mauro Mama. Yeah. Maru mama missing dal musta and so guys now I'm gonna Mashan I mean Tabi sorry the pretty lady will say a few words Mashan I mean sorry Tabi Cheers to my mother's 79th birthday. God bless. Stay blessed. आवय guys सोपा शकताय नाना आणि ताबी सेम दिसताय आम सोड विचार आली ते सगळे भुरग्यांनी बरे भाशेन बॉडी केला आणि वतला आणि ते मुज भाशेन तुमकां सगळे ममांक मेळ्ळा पुरो सो गाइस नाना मातशे इमोशनल जाली तुमचो चोयला आसतले ओके ते बरें दिसले आमी सगळी एकठांय जाली आनी बसून बरी आमी एन्जॉय जाताय मो And we have many आणि more years. आणि गाइस तू म्हणशाय नानागे हे चोरस मू आणि जाय तुल्लो हाय आणि 100 क्रॉस करपा जाय व्हॉट से ताबी Yes. ताबी भाशेनचो आता ताबी कितू जाली ताबी 60 हाय बट कोण ना ताबी सेम नानाय ते भाशेन पडपाना नो गाइस ताबी इज ओनली Guess करा. गाइस प्लीज गेस आणि कमेंटान सांगाय म्हाका आलिशागे मशना गेली एज कितू आसतली ती प्लीज कमेंटान सांगाय ओके आणि गाइस याच एनिका आमगेले ऑर्डर घेता आमकां ऑर्डर कोत्ता एक्चुअली यू आर टेकिंग इट ऑर्डर I'm taking the order. व्हाट इज स्पेशल हियर गाइस सो या इचारे एनिकाडे स्पेशल यू डोंट वर्क हियर नो I don't work here. I work next door. गाइस एनिका नो नेक्स्ट हेतू But काम I करता do म्हाका some दिसलें helping hand over ओके here. गाइस एनिका तुम जाणाय गाइस ऑलराउंडर एनिका तांकां मातशें हेल्प कोत मुस्ता हिंगा ऑर्डर बा घेवपाक गाइस एनिका न्हू सोशल सर्वीस करपाक एनिका लायक ओके ते हिंग काम लेगून कोन्ना बट गाइस शी इज सो फ्रेंडली गाइस विथ दीस पीपल ओके हे बारा वचोन ते सर्व करता दुसरे गेस्टांक प्लस आमकांय सर्व केले आतां गाइस आमकां ऑर्डर घेत ते ओके सो गाइस एनिका न्हू ते भाशेन लायक ताका लायक एशें कोन्न हें दुसरी पब बट नेक्स्ट डोर गाइज एनिका काम करता बट स्टील गाइज ते न्हू एशें कोन्न सगळे हेल्प करीत आसता शी इज जॉली गाइज हॅपी गो लाकी आनी गाइज जेन्ना सगळीं मेळटाय न्हू ते तेंगे खबराय काय कुच 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 को खबरो ताबी वॉट्स युअर सिक्रेट तुगे सिक्रेट कितें तुगे स्कीन एशें कोन्न कितें कोन्न गो ते वॉका वयता ते एक्सरसाइज करता ते सारके आपल्या हेल्दी रावता झुंबाय कोता न्ही वेट लियन वेट तेन तो वॉल्यूम भाकरी केली वेट नाव शी कॅन हियर यू बाय हाय माय पूत गाइज इट्स अ ग्रैंड डॉटर थँक यू माय पूत थँक यू शाला आणि बॉयज आर गोइंग फॉर शॉट्स गाइज टकीला शॉट्स आम्ही घालया बरी शॉट माऱ्या आता Are you fine with this? स्विंडन शॉट्स स्विंडन टकीला शॉट्स ओके हु इज सर्विंग एनिका Tequila, honey liqueur tequila. Unless you want something else. Are you sure
You want to organize it? No, let's try it. Let's try something different. Cheers, guys. What are you having? Cheers to Nana. Edwin, होईल दिसती पण नंबर तो. Anika, cheers. गायज फायनली आमगेली ऑर्डर येयली ओके आनी कोण कोण कितें ऑर्डर केलें तें तुमकां दाखयता फर्स्ट दाखोवया हानू गेलें Specifically order ekekler, but we just ordered. हय पयलीं हानूगे दाखोवया हानून कितें ऑर्डर केलें तें ओके I ordered mac and cheese with You're buying chicken today for and example. squids Value with chorizo. grow गोंयचे स्वीट्स सो गायज I want to try this. चोवपाक शकताय गायज काय बरी स्वीट्स ओके एंड मॅक एंड चीज गायज हेंचो लेंबडे येयले आलिशा येयले हेंचो हानू गेलें गिडपाक शी वॉन्ट टू ट्राय अनूज पास्ता व्हाट इज दिस Mac and cheese. आखरी पास्ता No, it's good, alright. Okay. But then when you go there, हाउ इज इट Anu will tell. Anu get pasta. Why you waiting? just to the wall. Anu, mashe sango kesha the pasta. Okay, I'll tell you. So maybe soon to see something. It's cold. every day. No. It's cold. Again. Try the thing. Maybe I at the Yeah, outside. you had the outside. So sauce hai lastalo Anu. Maybe. Sarke. Let's try again. Yeah. Oh, it's hot now. I'm hot now. Guys, Anu no poilo oilo sauce haila ani sangta cold hoy. At bitosan haila ani sangta hot nice, hoy. right? Yeah, it's good. I can see the steam going. Yeah. Yeah. You want to try your squeeze? Yeah. Can you try squeeze and let me know? Guys, Edwin is hungry. You're hungry? Try Edwin. You can try as well. Guys, these are just starters. So yeah, कोण किती सांगतो आणि कोणा बोल लागला How is it? Really good. It's Not nice? rubbery. Okay. And what about you? Yeah, it's really nice. Lovely. Thank you, Edwin. Ali, तू कशें लागला? Actually, Guys, Ali सगळ्यांगे हिंगा पुजा हावपा भोंवता हे गेले ते गेले. it's really nice. आता न्हू ओल्ड इज सायड सोडया कितें ओल्ड इज सायड गायज तुमी जाणाय जेन्ना ओल्ड इज येताय तेन्ना ऑर्डर कोत्ताय सोलांतुलें मागीर बीफ ताबी तुवें कितें पुलाव ऑर्डर केला नानी ताबीन पुलाव ऑर्डर केला आनी जाय Nani? आय मीन ताबी आनी नानी यांचो सर्व कोत्ता आमगेलें एनिकाचे गायज लुक एट एनिका शी डोंट केअर इट्स नानाज बर्थडे शी इज सर्विंग एवरीबडी थँक यू एनिका You're welcome. Thank you, brother. It's alright. Cool. Guys, I तुमक सांगना एनिका कांय पडलो ना आमगे पार्टी चलता बट शी इज हेल्पिंग सगळे हेल्प करते गॉड ब्लेस यू एनिका Thank you, Masi. गॉड ब्लेस यू नाना थँक्स फॉर द लवली फूड No, she's just helping. शी इज नॉट वर्किंग गाइज टुडे ओके शी इज जस्ट हेल्पिंग ताबी तुवें कितें आरोस ऑर्डर केला Fish here. सो गाइज तुमकां आतां हांव दाखयता ओके सो दिस इज वॉट Looks really nice. What is yeah. this? The Sibas Reshad. That's the Sibas. Sibas. So guys, this is Sibas Reshad. Reshad masala is really nice. Really nice. Tabi try केलं ना मग तो. And Francis Mama as So guys, आता नु ताबी आमगेले टेस्ट कोता. Pork here. आणि ताबी सांगताल तुमका. Yeah, the Reshad. Bye, daddy. Bye, daddy. Bye. अहो ताबी तोंडा गायलो ना बेस. Nice. No, it's actually very nice. Very nice. Yeah, I can smell. ना ना. तुझे कैश लागल तुका? जेवण कैश लागला? Very nice. Very nice, no? Now come to eat it. Okay, let me show guys. Okay, and so it's Sibas Reshad fry, Chicken chili, chicken chili, beef chili. beef chili. That's his pasta. chicken kurta dilo. Solantule. Okay. Yeah. And then again Solantule. And that's chicken chili. Anika, what is this? That's चिकन चिली आणि काय समजता सगळी जेल असतो मग जेल ना जाई नानागे बर्थडे ओके बारीकशे तुम्ही ट्राय करे नाना आपल्या सगळ्या बर्थडे Yeah, bye. Sugli, yeah, bye. या मुसा सगळ्या the pork. Edwin, I think you can take a bite. Without masala. सो गायज फायनली आमगेले आता जेवणा जाले ओके सगळी बरी भाशेन जेयली आता गायज आम्ही केक कट करताय हॅपी बर्थडे टू यू हॅपी बर्थडे टू यू हॅपी बर्थडे
dear Nana. Happy birthday to you. Good Lord bless you. May the good Lord Bless you. May the good Lord bless you, dear. Happy birthday to you. गाइस फायनली आम्ही केक काट केली आणि केकी लागून झुगडी ना हिंगा. Who's next? Who's next? Who's next? Who's next? फॅन्सी मामा आपल्याला आणू आपण येला यांचंय. ना ना म्हाका केक दिल्ली ना तुवें. सॉरी बाबा. बेस्ती सुरी घालशी थोडा. काट आनी नाका थिंगा हात वचती. गायज नाना केक दिता म्हाका हांव नाका कितली मोठी आहे मग. गाय शीता उडीच नाही ते पाशी म्हाका केक खावयल्या. थँक्यू नाना. सो गाईज फायनली पावली आम्ही घरा आणि चोयला आसतलो तुमी गाईज आमी काय बरी एन्जॉय जाली. आणि नानागे बर्थडे गाईज 79 वर्सां जाली नानाक आणि नेक्स्ट इयर शील बी 80. ओके Yeah. सो बरो फन केलो. Yes, it's a nice feeling, Janna, you can, celebrate 79 years of someone's life, and especially our Nana, like, amunge sarki close, very mogachi. And I was like, when Anika said to me, actually guys, the caravan holiday geloli, Mami, Nana, Tabi, and they go, okay. आणि बरी त्यांनी क्वालिटी टाइम स्पेंड केलो थिंगा. आणि they wanted to take her, like आपल्या mother, out. तेका लागून ती गेलोली. Okay, that's why we didn't plan anything. But Anikan decide केले, okay, they will come to Swindon to drop mom, so why don't we do something for her, special, like, surprise her with a small party, like, मागी म्हाका कॉल केले तेणे येवनी हा त्या जाणा तूं येतली म्हूण. Then Mercy was like, let's go. Of course, we have to go. And I'm actually गाडी लागून हाटफुडें जाताली तुम जाणाय. But then Anika was like, why don't you come? And then my Tabi येवपा हा न्हू. Tabi हांसलो रावता. हांवें मुगे पयलींच्या व्लॉगाचेर सांगलोलें तेगे नांव फ्लाविया. ओके. आनी हांव तेका मातशें म्हणना न्हू म्हूण काय म्हणना तेका हांव म्हणटा ताबी. ओके. ताबी कित्याक येयली जाण तूं गायज इन गोवा आमगे सगळीं भुरगीं आहाय ती तेका लायक फॅमिली सगळी फ्लावी कोत्ताली. फ्लाविया आहा ते फ्लावी शॉर्ट फ्लावी कोत्ताली. सो आमगेले एकले कजनान तेका फ्लावी आहा ते ताबी केले. ओके. सो ते ताबी म्हणटा ते तेका सगळी ताबी म्हणटाय. मसी गोडपा कितें करून म्हणटाय भुरगीं तशें करून ताबी म्हणटाय. ओके. सो मागे मातशें ना आमी ताबी म्हणटाय विथ लव. सो ओय गायज बरें गेलें. आनी सो ताबी आमकां आतां सोडलें आनी गेलें घरा. ओके. आणि दुसरे पाटी दाखयता तेका ते फर्स्ट टायम येयला आमगे ब्लॉगाचेर बरें. आनी शी लव्स ते सारकें जॉली मस्तिग्यान तेगे बरें बॉन्डिंग सारकें फोकाण करपाचें चोलें दे रियली गेट अलॉंग. कित्याक तेका लायक जाता मस्ती फोकाण कोत्ती आनी तेंय फोकाणेर गायज तेका सारकें फोकाण जाय. पूण ते फर्स्ट टायम न्हू तेका लागून चड हें मातशें आडकल ते. बट नेक्स्ट टायम मातशें आसतलें. ओके तुमी आसतलें. हॅपी जाता तेगे फोकाण चोवन. ओके. सो थँक्यू वन्स अगेन गायज आमगे फूल ब्लॉग चोयल म्हूण तुमी आयजूय. What do you say? Of course, guys. आणि चोडूय व्हडलो कोन्नाय गायज. ब्लॉग जालो ऑलरेडी व्हडलो. ओके. सो एक्चुअली आम सांगलेलें घराको या आनी सोमतो एंड करुया मग गायज. बट उलयता कितें येता मदें टॉपिक येता. It was really nice. This was unplanned, but went really आणि चिंतून ना लेकून गायज आलिशान म्हाका सांगलें तेन्ना I was sleeping. Ali is like, Anika is coming. Shall we go? I said, okay, let's go. Okay. So ऑल ऑफ अ सडन गायज हो प्लॅन जालो. आनी म्हाका खबर लेकून ना ती कारावेन सो येताय आयज येताय म्हणून. सो म्हाका खबर आसो ना. सो आलिशान सांगलें तेन्ना म्हाका कळ्ळें गायज. ओके. आनी आमी बरें एन्जॉय केलें. म्हाका बरें दिसलें. नाना बरें टायम स्पेंड करून. आनी तुमचो चोयला आसतलें गायज नाना कितको इमोशनल जाताली ती. गायज जेन्ना आमगेलो घरा कोण एल्डरली आसता तांकां खबर आसता गायज लायक कितें म्हणून सांग हांव तुम जाणा आसतलें हांव कितें सांगो सोदता. ओके. दे नो लायक द एज. हय ती जाणा आपल्या एज दे आर नियरली दे लायक तांकां खबर आसता आपल्याक चड दिसना ह्या संवसारान. सो गायज आमी तांकां न्हू बरी कोण ट्रीट करपा जाय. बरे भाशेन तांकां रिस्पेक्ट करपा जाय.
आनी जें कितें तांकां जाय तें मेन थिंग गायज तांकां हॅप्पी करपा जाय लायक even if they don't want something like we need to make try and make it like happy for them like kit na kite korpa jay like what Anika did, what we did today like ती जाणा आपण करावे ना येतली समथी गारोयतो मग हाली जेन्ना आमक चोयली सगळ्यां चोयली गायज शी वॉज व्हेरी हॅपी लायक तेगेले इमोशन्स तेज्यान कंट्रोल करूं जायना हाली शी वॉज क्रायींग सगळ्यां चोयली तेणी सगळ्यां दॅट्स वॉट आय एम ट्रायंग टू से गायज आनी आमी चड कांय शूटूय केलें ना वी वॉन्टेड टू स्पेंड टायम मातशें उलोवपाक कित्याक ताबी हांव हितू बोगले रावन कितू तेंपान मेळ्ळा आनी तुमी जाणां गायज म्हाका लायक जाता सगळ्यांक तुमकां एक आनी एकूच दाखोवपाक गायज बट नो दिस टायम हांवें मातशें हें केलें म्हणजे रावया सगळे वगत ताका कॅमेरा घेवन शी इज एल्डरली आनी ते एकूय चड वगत कॅमेरा घेवन गेले ती बेजार जाता पुरो 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 जीआय शी इज लायक दॅट आनी गायज म्हाका न्हू ते म्हणजे बेजारूय करपा ना खाल्ली सो तुम्ही ऐकलं आसता हांव न्हू इन दीस आसतले एटलिस्ट एक कोणी तरी म्हणला आसतो इनाफ इनाफ जीआय बस बस कितें कितें हें जात ती कितें सगळे तेगे भाशेन जेवणा टायम ओके आतां जेवणा टायम सो येस दॅट्स इट गायज हिंगा एंड करूया गायज व्लॉग ओके समजा आयचो व्लॉग आमगेलो तुमकां लायक जाला आसतो मू लायक जालें जाल्यार प्लीज लायक करे शेअर करे आनी सबस्क्रायब बी करे थँक्यू फॉर सबस्क्रायबिंग गायज कोण न्यू थँक्यू फॉर वॉचिंग थँक्यू म्हणटा जे कोण न्यू सबस्क्रायबर येयले आमकां आयज जायते सबस्क्रायबर येयले आनी तेच भाशेन गायज जे कोण उरले तेय प्लीज 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 सबस्क्रायब करूया आनी बेगींतल्या बेगीन आमी 3000 करूया आनी लायव्ह येया इतल्यान व्लॉग मुगेलो आयचो हिंगा खबर करता समजता गायज आयचो व्लॉग मुगेलो तुमकां लायक जालो आसतो मू लायक जालो जाल्यार प्लीज लायक करूया शेअर करूया आनी सबस्क्रायब बी करे थँक्यू फॉर वॉचिंग मोग आसूं मेळ्या तुमकां फाल्यां मुगेल्या न्यू व्लॉगान टिल देन गायज बाय